दाविदाचे नगरी अजाप एक घडता मरियेचे उदरी ख्रिस्ता जनन जाता फाळ्यांनी घुटलां कावणेंत न्हिदलां. नाटकाद्वारे धार्मिक साधन ते सोडून आता फिल्माद्वारे धार्मिक साधन करचे मेळट कोणी नाटक सभा काडनासा एक जैताचे मेळट संगताचे मोठले साधन आनी यशस्वी जोडीचे तांकां लोकांचो सहकार मेळाचे आनी अशें कितें ते एक मेळट काडला आनी मुखारी काडूंक आसतले तांकां आमी बरें मागया. फिल्म दिसून हांगासर दाखयनासतना फिरगजांक कितें येतात आनी म्हाका सांगलें बॉम्बय आनी हेर आमच्या खंय म्हळ्यार आमचो कथोलीक क्रिस्तांव लोक आसा थंय वचून हे फिल्म तांकां दाखोवन बाबाट क्रिस्त थंय भक्त क्रिस्ताचो मोग सोडोवंक तांचे प्रयत्न म्हणून ताणें हें साधन सुरू केलां. हें साधन बरें जावं दी देवान आमकां विंचलां. हें साधन इतल्या वर्सां जावन केल्लें तें तुमी तांकां विंचल्ले वरवीं हें ताणें करूंक साध्य जालां. तसो सोमी तांकां राखूं सांबाळूं तांकां गरजेची कृपा आदार लोकां जावन भरपूर मेळो म्हूण आशेवन आयच्या ह्या कार्याक चड बरें मागोवन देवाचो आशिर्वाद भरपूर तांकां मेळोवन दी यशस्वी ते जोडून दीत म्हणून आशेवन ही म्हजी उतरां करता. फाळ्यांनी घुटलां कावणेंत न्हिदलां मनशा कुळासो सडवोंदार जाणट्यांनी सोदून ताका मान केला जल्माला रायकुवर. दाविदाचे नगरी अजाप एक घडता मरियेचे उदरी. उतरां म्युजीक सगळें बरें आसलें पळोवंक बरें जाता इंट्रस्ट जाता. आदली स्टोरी आतां जाल्ले बरी जाता. पिक्चर हर एकल्यांनी पळोवचें म्हणून आमची कालती विनंती. बरें जालें सगळ्यांनी बऱ्या तरान पात्र घेतला तर बऱ्या तरान म्हणटा. क्रिसमस सगळें परतून आसा केल्लें बरें जालें. Very nicely done, very well acted. Thanks, it's very nice. How many can percent? Super. पिक्चर बरें जाला सुपर जाला बरें जाला पिक्चर शूटिंग आनी पुरो बरें जाला. मागीर रांतुनी केलें डायरेक्शन मेल्लूचे आनी टोल्लाचे बेस्ट टोल्लाचे शूटिंग टोल्लाचे डायरेक्शन फर्स्ट टायम केलें पिक्चरान बार टॉप केला. आनीक टोल्लान ते सैतानाचे बॉब घालचे भोव अपुर्वाचे हे पिक्चर इतलें न्ही आणखी मोस्ट व्हडलें जावंक जाय. बरें आसा. थँक्यू. क्रिस्ताचें जन्म
KNS प्रोडक्शन पयले भोवची करचे फिल्म जावन आसा आतां थोडे फावटी आमी किस्ताच जनान म्हणटना ती आमकां बत्ताली स्टोरी किस्ताच जनान म्हळ्यार कितें म्हूण आमी आतां टिकेट दितना थोड्यांनी सांगलें आसा पूण हांगासर आमकां कळीत जाता की तांकां आमकां कळीत नासलेल्यो थोड्यो संगती ह्या समाज सांगत जाल्यार आतांचे पिळगे बरेंकन एका पिंतुरार रुपार एक प्रदर्शन केलां आनी हाचे एक पार्ट जावन हांवें हांचो एक पार्ट केला म्हणून म्हाका एक संतोश भोगता तशें KNSाक आनी कोंकणी नाटक सभाक हांव सर बरें म्हणटा आनी असल्या कोंकणी फिल्माक आमी उत्तेजन दिलें तर मुखार ही आमची कोंकणी मुखार येत ना तर अशें फाटी वराच या एकदम बरें जालां पळयतना आतुराय सुट्टाली आनी कितें जाता म्हळ्यार रोल कशे खेळटात म्हणून आनी दिसले तरी एक पात्र जाय येवपाक एकदम बरें आसलें सगळ्यांनी जरूर हें पळय जायसर आनी खंय जावन हें पळयल्या वरवीं जो वाडटा आनीकय वाडटा म्हणल्यार कांयच दुबाव ना देखून ह्या मुवीन नटन गेल्या हरी एक लागे हांव शाबासकी पटयतां एकदम बरें जालां फिल्म भारी बरें आसलें ल्हान आसतना म्हज्या व्हडली मायन काणी सांगिल्ली इस्कॉला वयतना टिचरान सांगली बायबल वाचून सुरू केल्या उपरांत बायबलांत वाचलें आज नीज दोळ्यांनी पळोवचे वाग म्हाका पावस जालें देवा कारगा देव बरें करूं क्रिस्ताच्या जनान पिक्चर इतलें बरें अपुर्बान पिंतरा लागी बायबलांत कितलें गरीतां ती पुरा दाखयल्यात आनी मांगोलच्या लोकल लँग्वेजांत आसल्यान आनी गुडे दमर कशें आहलें आनी पुर्वजांत दस्तूर कशें आहलें जेरुसलमांत आनी बेतलेमांत आनी ती रायाची राजवटी ती मुस्तायती ते रावळेर अपुर्बान चित्र केलां आनी तांतली पदां एकदम बरीं आसात एक भक्तीपण नाटक असो एक आदल्या जेजू क्रिस्ताक जल्माले घडये ती नियाळो करता हेमेस्तान फिल्म पळयचे देव बरें movie was very nice, real story. Super. भारी बरें आसा भारी बरें जालां एक्टींग तुका बरें दिसता की सगळ्याचे एक्सप्रेशन सगळ्या काणी गुर्तू नाकाले म्हणून Nice movie, well taken. One of the best movie in Konkani. We really enjoyed it. Thank you. Superb background scoring was awesome. बरें कापुगडोचे पिंतूर सगळ्यांनी येवन पळयचे आनी सहकार दिवचे म्हणून म्हजी विनंती एक खूब बरें फिल्म सेटिंग असो कोण आसा पळय he has to be appreciated beautifully ताणें केल्लें काम आनी एंडिका हेरोद रायाचे रियली मेक ए गुड इफेक्ट रियली वर्थ एक इंग्लीश एक साइड एंडिंगलीचे दॅट इज अ नीड ऑफ द डे दॅट एक ब्यूटिफुल पिक्चर वी हॅव ए क्लॅप टू हिम खंडीत सॉन्ग फिल्म बऱ्या रितीन आयला इतले वचून एक अनुभव मस्त बरें आसलें आनी हांवें आतां गायन केलां सो मस्त खुशी जाली म्हाका आनी हर एक करचें प्रदर्शन करतात म्हूण आयकलें सो दयेकरन हें चान्स मिस करिनाकात मस्त अपुर्बाची मुवी हर एक क्षेत्रांत बरें काम केलां डायरेक्शन जावं दी सिनेमाटोग्राफी जावं दी एक्टींग जावं दी बरें जालां सो ऑल द बेस्ट ह्या सगळ्या टिमाक हांव बरें मागतां थँक्यू कोंकणी वर्शनाचे चोजन पळयल्यार बरी जालें चोजन एक इंग्लीश वर्शनाचे जेजू क्रिस्ताचे पॉयंट सुबीत रितीन पिक्चरायज केल्लें सो हांगासर कोंकणी नाटक सभान एक उत्तीम रितीन भोव उत्तीम रितीन स्पेशली टेक्निकली रितीन अपुर्बायनी जेजूची काणी हांगासर आमच्या मुखार दवरली आसा सेट जावन दी कास्टिंग जावन दी स्पेशली मुरयेचें एक्टींग आय मीन बेन्सिटा डायसाचें एक्टींग व्हेरी नॅचरल आनी शी वॉज गॅप रोल आनी हेरोद रायाचें एक्टींग वंडरफूल व्हेरी पावरफूल आनी सगळ्या टिमान एक सुबीत रितीन उठूक येवन BGM जावन दी म्युजीक जावन दी एंटायर पिक्चरायजेशन वॉज अमेझींग विज्युअल ट्रीट खंडीत जावन आमकां जालें सुरुता अकरे मुसर होनाय की बोर जमचो ना दयेकरन येवन पळया तुमचो कोंकणीक सहकार दिया म्हजी विनंती
दांत दा खंडीत जावन रेटी मेळाचे परतून हे कोंकणी पिक्चर काडूंक तुमचो प्रोत्साह दिया. देव बरें करूं. कोंकणी नाटक सभा रजिस्टर मंगळूर आनी आमकां एक धाकटो पात्र खेळोंक आमकां पात्र मेळ्ळा. आमी खंडीत जावन आमच्या जावन कितें करूंक जाता तितल्या बऱ्यान आमी केलां. पूण हांगासर आयिल्ल्या ऑडियन्साक पळयतना अशें मुक्ता की चडवांक हें बरें लागलां. क्रिस्ताचें जनन म्हणलें आमच्या बायबलाची एक काणी काणून हें भितर केलां आनी हें प्रयत्न सगळ्यांक बरो लागला रुसला. त्या देखून तुमकांय सोर आमच्या कोंकणी लोकांक देशांत विदेशांत आमी खंय हें प्रदर्शीत करता. तुम्ही सर्वांनी मुखार येवचें आनी तुमचो एक फाटिंबो दिवचो. आमच्या ह्या धाकट्या प्रयत्नाक जर तर तुमचो हो सहकार तुम्ही दितात जाल्यार मुखल्या दिसांनी आमी खंडीत जावन हाजे वरवीं बऱ्या रितीन हाजे वरवीं व्हडल्या रितीन तुमकां चड मनपसंद जावचें आमी हें पिंतूर आमी खंडीत जावन काडटले आनी हें जावन आसा आमचो विश्वास कोंकणी नाटक सभेचे आमचे प्रयत्न केदाळे जारी आसतले. देव बरें करूं. क्रिस्ताचें जनन मुवी पळयली आमी बारीच बरी कन्न उदन आयल्या. बरी मिनत काडली दिसता तूं ह्या फिल्मांत. म्हजो मित्र एक निर्देशक म्हणून सांगूंक बारी खुशी जाता. ताचे खातीर हांव आज ह्या मुवीक आयलां. म्हाका मस्त संतोश जालो हांव ह्या मुवी खातीर रावल्लें. तांची मिनत सगळ्या एक्टरांनी तांचें काम बऱ्यान केलां. ताचे बॅकग्रावंड स्कोर म्हाका मस्त लायक जालें. हें फिल्म हर एक फिरगजांनी हें केळें जाय. तुमी आतांच्या भुरग्यांक हें फिल्म दाखय जाय. ही काणी क्रिस्ताचें जनन सगळ्यांक गोश्ट आसली जाल्यारय विभिन्न रितीन ताणें एक मांडून हाडलां. ह्या एका इगर्जेच्या ग्रावंडा भितर तांणी एक सेट घालून तें केलां म्हणलें आयकूंक मेळ्ळें म्हाका. खंडीत जावन अंतू तांची मिनात दिसता. हें फिल्म मुखल्या दिसांनी यशस्वी जावन दी. आयज 400 लोकां मध्ये मुवी पळयतना बारीच संतोष भोगलो म्हाका. सर यशस्वी मागता कोंकणी नाटक सभेक आनी तांच्या सर कारभाऱ्यांक. मेल्लो तुका शाबासकी आनी देव बरें करूं. नाटक सभेन जायत्या वर्सां तावन धर्मीक नाटक डॉन बॉस्को सालांत सादर केल्ले आसात. पयले फावटी सगळो संवसार डिजिटल जाता आसतना वांजेल धर्मीक संगत्यो तांणी डिजिटल रितीक हाडच्याक बरें एक प्रयत्न केला म्हणून पयले प्रयत्न तरी सफळ प्रयत्न म्हणून भोव उण्या खर्चार मिनिमल खर्चार आनी जायत्या परिमित्यामध्ये त्यांनी अपुर्बायेन क्रिस्ताचें जनन म्हणलें भितर सादर केल्लें आसा. पडद्यार तें दाखयलें आसा. आमचो मेल्लो आसा म्हजो खास मित्र प्रदीप आसा. आमी सदांभोवतो सांगताच सिनेमांनी काम करचे व्यक्ती आमकां विशेष एक अभिमान आसा. मेल्लो तशें जाल्यार एका निर्देशकान ह्या सिनेमा फाटल्यान मोठो वावर केला आनी तशेंच KNS समितीचे सर सांद्याक हांव शाबासकी पळयतां. हर एकल्याची मिनात हांव उठोवन दिसता आनी पडद्यार एक कितेंच बोरींग जायनासतना आमकां कळीत आसची स्टोरी तरी कितेंच बोरींग जायनासतना हे पिक्चर तांणी सादर करचें ते यशस्वी जाल्यात. आनी एक विशेष गजाल सांगची आसा जाल्यार हाचे बॅकग्रावंड स्कोर लॉय वॅलेंटायन सल्डाना हाणें भोव अप्रुबायन ह्या पिक्चराचें अर्दें काल म्हणटा तो पावर आसा हाच्या बॅकग्रावंड स्कोराचेर. कोंकणींत हे पयले फावटी ह्या रितीचे एक बॅकग्रावंड स्कोर आमचे देखून म्हजी एक विनंती आसा. क्रिस्ताचें जनन स्टोरी आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. बरें नटन हाच्या कलाकारांनी केलां. तशेंच प्लस लॉय वॅलेंटायनाचें बॅकग्रावंड BGM बॅकग्रावंड स्कोर बॅकग्रावंड म्युजीक हें पळोवचे खातीर पूण हें पिक्चर तुमी थिएटराक येवचें आनी पळयचें म्हणून म्हजी विनंती आसा. देव बरें करूं. आमचे क्रिस्ताचे जनन म्हणली एक भोव अपुर्बायेची सिनेमॅटीक प्ले बिब्लिकल मुवी ती रिलीज जाल्या. प्रिमियर शो जावन आयल्या मात्र आमी आनी मुवीच्या विशयान सांगची तर एक हॉलिवूड भाशेन ती मुवी आयल्या. आमच्या मंगळुरात फॉर द फर्स्ट टायम एवर कोंकणी नाटक सभाचें पयलें प्रोडक्शन चलनचित्र आयते जाना आनी हांव सांगचे बरी दीस इज नॉट जस्ट अ मुवी इट्स लायक अ फॅन्टसी स्टोरी भशेन तें आयलां आनी हांवें हातून मोरयेचो पात्र हांवें प्ले केला आनी ताणें जुजेचो क्लिंटनान जुजेचो पात्र प्ले केला. आनी ही मुवी एक डिफरंट रितीन आयल्या म्हणयेत आनी ताचे साऊंड इफेक्ट जावं दी डायरेक्शन जावं दी सगळें टीम ओवरऑल इट्स लायक अ परफेक्ट. तुमी पळयल्यारच तुमकां कळटलें. सप्टेंबराचे 11 तारीखेर ऑडियन्स शो आसतलो 21 दीस हांगासर बिग सिनेमाज भारत मॉलांत आनी ते जाले उपरांत सर्व फिरगजेक ही मुवी आनी येतली. दिसला मोगाच्या सर्व
मंगळूरकारांनो तशेंच नॉट ओन्ली मँगलोर भायर मुंबय तशेंच सर्व जाग्यांनी ही मुवी रिलीज जातली तुमकां पळोवंक मेळटली आनी सर्वांचो सपोर्ट हांव आशेतां सर्वांनी ह्या मुवीक सपोर्ट करीचे सर कलाकार ह्या मुवीचे भोव बऱ्या रितीन एक्टींग केलां अँड दीस इज एक्चुली लायक अ नॅचरल कायंड ऑफ मुवी भाशेन आयलां सो तुमी पळया तुमकां पळयल्यार अशें कळटलें हांव कितलेंय सांगल्यार तुमी पळया आनी आमकां सपोर्ट करा अँड कोंकणी नाटक सभेच्या प्रोडक्शनाक आनी सर्व स्पॉन्सर्सांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा हे मुवी कशी आयला म्हणून सांगल्यार हे एक्सपेक्ट करूं ना इतले बरें येता म्हणून कोंकणी सिनेमॅटीक मुवी सप्टेंबर 11 तारखेर मंगळुरांत बिग सिनेमांत रिलीज जाता हर एक पिरगजीच्या लोकांनी येवन पळयचे म्हणून हांव विनंती करता सर्वांक देव बरें करूं खबरदार देव बरें दिसतील तुमकां सर्वांक मोगाच्यानो कोंकणी नाटक सभेन सदर केल्लें एक पिंतूर क्रिस्ताचें जनन आमी एका गौरवान म्हणून सांगयत कित्याक म्हण सांगल्यार इतल्या मेहनतीन आमी केल्ले मुवी इतले सोबीत रितीन हेजे जाल्यार हाका सुमार जाणांचो एक गम म्हणून सांगयत तांणी कश्ट काडल्यात सो आज सदर करूंक अशें आमचे मुखार हांगासर आसात आमचे टेक्निकल टीम आमी कशें हे मुवी केल्ले आनी खंयच्या रितीन ते सदर जाला म्हणून तुमकां सांगूंक आशेता पयल्यान पयले हांगासर आसा आमचो खजानजी आमचो कोंकणी नाटक सभेचो खजानजी जेरी कॉन्सेसो हांगासर आसा ताकाय आमी शाबासकी पाठयता रात दीस म्हणल्यार हे फॉलो अप म्हणून सांगल्यार केल्ले ह्या मनशान जावन आसा आनी हांगासर आसा म्हजो डॅडी ऑलविन बजाल हे सेट कितें तुमी पळोवन आसात ह्या मुवीचे कंप्लीट सेट डिझायन ताणें केल्ले जावन आसा ताकाय आमी होगलीक फावो हांगासर आसा रुफस आमचो लॉय रेगो बेंदोर हाणें एक केल्ली ताजी एक शिपायचो रोल एकदम मानाक एक होगलीक फावो म्हणून जाता ताणें केल्ले एक्टींग ताका आमी शाबासकी पाठयता हांगासर आसा मेन दोग जाण आसात कॅमेराक आनी सगळो व्हडले रात दीस म्हणल्यार बरी आमच्या फाटल्यान आसले प्रज्वल सुवर्ण आनी DJ मरवीन ते लास्ट DOP हांगा पावचे जाल्यार आमचो ड्रायव्हर वत्तुकारान मरवीन तुका आमी शाबासकी वाटयता आनी आमचे वाटे आसा आमचो जुजे हांगासर आसा क्लिंटन ताकाय आमी शाबासकी वाटयता एक अपूर्व अशें नटन केलां ताणें ताकाय आमी होगलीक फावो हांगासर आसा आमचो जेराल्ड कार्यदर्शी आमचो जाकारी त्या टायमार कार्ड आहले आज काडनात हांगासर आमच्या टिमा मुखार आसा ताकाय आमी मान बागयता आनी हांगा आसा आमचो डॉल्लाचो पूत म्हणून सांगयत पयले डॉल्ला काय आसा म्हणून सारयत आतां डेन्नो काय आसा हांगासर आसा डेनियल कोटिना कॅमेरा सेक्शन आनी पुरा सगळे हँडल केल्ले सगळ्या मुवीक आमकां एक पाठिंबो दिल्लो आनी जावन आसा ताका देव बरें करून सांगता आनी हांगासर आसा आमचो पेपे लॉय मेन पेपे कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हजो सांगाती म्हजो बेंचमेट हांगासर आज एक म्युजीक डायरेक्टर जावन म्हज्या मुखार हांगासर रावला म्हाका हे संतोश जाता कित्याक म्हणून सांगल्यार लॉयन केल्लें म्युजीक इट इज ऑसम ताकाय हांव सलाम वाटयता हांगासर आमकां म्युजीक दिलें आनी हांगा आसा आमची राणी मोरी वेन्सिटा डायस हे पिक्चरांत सत्त सांगी जाल्यार रोल ब्लँक आहलो आनी वेन्सिटान म्हजो मंडो केल्लो आसा सर म्हाका तत्तू पार्ट जाय आनी हांव सोडना म्हणून ताकाय हांव होगले पळयता ताजें एक्टींग इतलें सुपर जाल्लें की इट इज ऑसम म्हणून सांगेत थँक्यू वेन्सिटा आनी हांगासर आसा आमचो कॉमेडी किंग पार्ट 1 ते आसा मागीर इंट्रोड्यूस करून दिता मेल्विन डी अल्मेडा वालेन्सिया मेल्लू वालेन्सिया म्हणून सांगेत सगळी रात सक्कटी न्हिदल्या जाल्यार वो न्हिदो ना कित्याक म्हणून सांगल्यार सत्य सांगी जाल्यार 600 पावली शुगर सत्य सांगी जाल्यार ताकाय आमी मान बागयता कित्याक म्हणून सांगल्यार एक मुवी काडी जाल्यार आमचो मस्त कठीण श्रम आसा तांकां देव बरें करून सांगता आनी आमच्या टेक्निकल टिमाक सपोर्ट केल्लो जावन आसा आमचो जॉसी दियोदर फस्ट सिनाक कितें जाय ताणें पुरा तयारी केल्या आमचो तो नाटक सभेचो मेंबर ताकाय हांव देव बरें म्हणून सांगता आनी हांगासर आसा आमचो मुखलो व्हडलो राय मुखार ये वत आसा आपल्या 78 वर्सांनी पयले पिक्चर डायरेक्टर करून एक डायरेक्टर म्हणून ताणें साबीत केला ताकाय आमी मान बागयता कित्याक म्हणून सांगल्यार एक पिक्चर करीचे जाल्यार रात दीस कळा आसा न्हिदन आसलो बसलो वो आनेकलो सांजेच्या सकाळीच्या 6 म्हणसर घरा च्या पिवन घरा गेल्ले आमी सांगल्यार युनिटान तो आनी हांगासर आसा आनेकलो मनीस आमच्या मुखार येता हांगा ह्या एका मनशान हाका एक रूप म्हणून सांगयत ह्या पिंतोराक ह्या मुवीक रूप दिल्लें जावन आसा मनीस जॉयल बिरेर संगीत गुरू आनी ह्या सगळ्या 1963 बरिल्लो वो नाटक ह्या पिंतुरा रुपांत येचे जाल्यार काणेस आसा वो मनीस जॉयल बिरेर हांकां आमी शाबासकी पाठयता आनी ह्या मुवींत आसली गितां तुमकां कोत्ता समोर सोबीत गितां आसा नाट गितां आनी ही गितां बरयल्ली जावन आसात मनीस जॉयल बिरेर सर तुमकां नमस्कार थँक्यू
आमी कश्ट काडल्यात वय वी वील डू इट आनी वी हॅव डन इट हांव संतोशान सांगूंक आशिता कित्याक म्हणून सांगल्यार हे एक सोपान जावन आसलें आमचें आनी आज हे जारी जाला. तुका खाली उलोवंक आसल्यार उलय. आमचो कोंकणी नाटक सभेचो उपाध्यक्ष लिस्टन डिसोजा आता सगळ्यांचे परिचय करून दिली पूण आपल्या विशयान कांय सांगू ना. तर आज हे पिक्चर नाटक करूंक आशिल्लें नाटक करूंक आसलो वो स्क्रिप्ट पिक्चर उपर हाडिचें म्हणून आमच्या मतीन पयलीं आयिल्लें आनी आमी आमच्या कमिटीन घालतना आनी आमी हाका सहकार दिल्लो आनी सगळीं सोदनां करून अकरेक आमी मुवीक देवल्या आनी सगळ्या मनशांक कलाकारांक जावन डायरेक्टरांक जावन म्युजीक सगळें विंसून काडून हें पिक्चर आज बऱ्या तरेन साबीत तरेन प्रदर्शन जालां आनी लोकांक मेसवालां. देखून उपाध्यक्षाक हांव पयल्यान पयलें शाबासकी म्हणटा आनी अभिनंदन पठयता. तशेंच आमचो अध्यक्ष आसा मानादीक बाप फादर रॉकी तांकांय हांव मान बागयता आनी तांकांय तांच्या सहकाराक हांव ताका अभिनंदन पठयता. देव बरें करूं सर्वांनी हे पिक्चर मुवी पळोवन आमकां शाबासकी पटयल्या खातीर मुखल्या दिसांनी कोंकणी नाटक सभा असली मुक्त कार्यक्रम करूंक आशा येता. तुमचो सहकार जायचे म्हणून हांव तुमचे लागीं परतून मागता. तशेंच केएनएस प्रोडक्शन आमचें नवें एक प्रोडक्शन सुरू जालां तातूंय आमी मस्त आनी मुखार नाटकां सिरियलां काडचेर आसा ताकाय तुमचो सहकार आशा येता. देव बरें करूं. पिसो तू तुझ्या सिंहासनाचेर आणि एकलो राय येऊन बसतलो. पिसो तू पिसो.